तर आज हांवें होम कंपोस्टिंग हो युनिटाचें इनॉग्रेशन केलें. आतांच तुमच्या सगळ्या फोटोग्राफरांनी ताजो फोटो घेतलो. होम कंपोस्टिंग युनिट हो युनिट असो आसा की स्वताचो कचरो, वेट कचरो जो आसा हो स्वता ट्रीट करप. हांवें म्हाज्या घरा पासून सुरवात केला. होम कंपोस्ट युनिट हो स्वता हांवें विकत घेतला. आमचे जी सुडा किंवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणजे 1000 पासून 7000 पर्यंत किंवा युनिट जो आसा तो तयारूय करपाक जाता. मुद्दाम तुमच्या सगळ्या फोटोग्राफरांनी पळयला, तुम्ही वयताना पळोवचो. म्हणजे आमी जर आमची वेस्ट भितर घातली आणि फक्त आमी ताका म्हणटा की बॅक्टेरिया तयार जावपाक खातीर इवन दो धूळ सुद्दां जर भितर घातलें जाल्यार बॅक्टेरिया तयार जावपाक शकता. ताका थोडेसो पयलीं कंपोस्ट लागता. तो कंपोस्ट भितर घालपाक जाय. तेजी प्रक्रिया जाल्या उपरांत तो कंपोस्ट ट्रीट जावं शकता. 15 दिसांनी आपल्या वेस्टाचे आपुणूच कंपोस्ट जो आसा हो तयार जावपाक शकता. आणि तो तयार करपा खातीर प्रत्येकाने हो जो होम कंपोस्टर हो विकत घेवचो आणि तो ऑलरेडी विकत घेतलेलो आसा. त्याच बरोबर आमी आज ह्या खातीर एक शपथूय घेता. हांव स्वता शपथ पयलीं घेता आणि ताज्या उपरांत आमी 3 जाणांक नॉमिनेट केल्या. म्हाजी वेस्ट आयज पासून हांव स्वता ट्रीट करतलो आणि ती ट्रीट जशी हांव करता, सेग्रिगेट करतलो, ट्रीट करतलो. इवन दो म्हाज्या सेक्रेटरीएट आसतले, गव्हर्मेंट ऑफिसीस आसतले, हांगासली जी वेस्ट सेग्रिगेट करून म्हणजे जी ट्रीट करप आमकां शक्य आहा ती आमी ते वेट वेस्ट काय ऑफिसांनी क्रिएट जायना, बट बाकीची वेस्ट जी आसा ती आमी प्रोसेसिंगाक धाडटले. हाज्या खातीर शपथबद्ध घेतला. ताज्या उपरांत हांवें 3 जाणांक नॉमिनेट केल्या ही शपथ घेवपा खातीर. ताज्या उपरांत आमचे जी सुडाचे मनीस किंवा सॉलिड वेस्ट मनीस हे तांच्या कडेन वयतले. म्हणजे गोंयांतले आमचे बाब विजय सरदेसाय उपमुख्यमंत्री हांकां पयलो नॉमिनेट केल्लो आसा. ही शपथ घेवन ताणेय तसो बायोडायजेस्टर आपल्या घरा कडेन विकत घेवचो आणि ट्रीट करपाक सुरू करची. दुसरो आमचो उपमुख्यमंत्री मनोहर उर्फ बाबू आजगांवकर हाकाय हेज्यानी म्हटला. तिसरो आमचो ऑपोजिशन लिडर मिस्टर चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर. हांकांय रिक्वेस्ट केला की हे स्वता कंपोस्टर विकत घेतले, आपली वेस्ट जी आपण ट्रीट करतले. हाजी सुरवात सगळ्या लिडरा पासून जावची. ताका फॉलो करचे सगळ्यांनी, सो दॅट हांवें जी वेस्ट जनरेट केला ती हांवें ट्रीट करची. ह्या भावनेंतल्यान प्रत्येक जाग्यार हो शपथ घेवपाचो कार्यक्रम स्कुलांनी जावचो, पंचायतींनी जावचो, सगळी कडेन जावचो. सगळ्यांनी शपथ घेतल्या उपरांत जे आमकां स्वप्न साकार करपाक जाय की ग्रीन गोवा, क्लीन गोवा करपाक जाय, ते स्वप्न साकार करपाक आमकां सगळ्यांक मदत जातली. एवरी टाइम इथून थोडं वेस्ट घालपाचं, थोडंसं कंपोस्ट घालपाचं, म्हणजे ते ड्राय लिप्स आसतलें खतं घालपाचं आणि डेली कसं घालपाचं. हो एकदम भरलो की सेकंड टाइम घालता. म्हणजे हो जेन्ना सेकंड भरपाचो तिथे पर्यंत हो कंपोस्ट जाल्लो रेडी आसता. दिसान 4 फावटी फक्त उडोवपाचो. आनी हो आतां पूर्ण भरलो. हो कितले दीस दवरपाचो असो? नेक्स्ट क्रमार येवपाचो. हो भरलो म्हणजे हो 8 दिसांनी भरलो. 15 डेज हे जाता हो कंपोस्ट जातलो. म्हणजे हो 8 दीस भरलो. 8 दीस भरलो काय ना, म्हणजे 15 दीस रावपाक जाय. हय ना, 8 दीस जालो की 8 दिसार येवपाचें. तेजेर येयलो. मागीर हे कितले दीस तशें दवरपाचे येतात? म्हणजे टोटल 15 दीस जातले. हो 8 + हो 8 तसं 15 जाता. नाही पण हो 8 दीस जाले काय ना, आनी 8 दिसांनी खाली करप काय 15 दिसांनी खाली? आणि 8 ते 10 दिसांनी खाली करप. 8 ते 10 दिसांनी खाली करप. हो काडून जाल्यार हितून घालूया जाता तसं. आणि मागीर तो आनी घालप कित्याक हो कंपोस्ट जालो आणि मॅच्युअर जावपाक जाता जाता वो खालीच आसा न्हू अशें म्हटल्यार. नाही पण तो भरलेलो आसता. 8 दिसांनी आनी 10 दीस दवरले जाता. हय वो ऑटोमॅटिकली वेस्ट रिडक्शन जातलें. त्या 8 दिसान हेचो ऑटोमॅटिकली वेस्ट रिडक्शन जातलें. आणि मागीर होच कंपोस्ट कल्चर म्हणून यूज करूंक मेळटा तुमकां आनी ना. आणि जर कल्चर जायच पडलो न्हू जाल्यार बटर मिल्क आसता घरान, तितून बॅक्टेरिया आसता, ते घालूंक जाता. ते भितर घालपाचे. ते भितर म्हणजे तुका एक्चुअली शॉपार वचून कल्चर हाडूंक बीन असलें कांयच ना. फक्त तुवें म्हणटा तो कचरो घालपाचो आनी ताजेर दही घालपाचें भितर जाल्यारूय जालें. आनी वेगळें घालपाची गरज आनी ताका लिचड म्हणजे उदक भायर सरता त्या खातीर ड्राय लिव्स नाल्यार सुकी पानां कोकोपीट ताका ओडून घेता. हे वास कमी येतलो.